माशेलच्या देवकी कृष्ण देवळात चिखल कालव व्हडा दबाज्यान मनयलो. फाटली 400 वर्सांपासून परंपरा आशिल्ल्या आषाढी एकादशीच्या दुसरे दिसा आषाढी द्वादशीक माशेलच्या देवकी कृष्ण देवळात हो चिखल कालव मनोवपाची प्रथा आसा. कृष्णाच्यो बालपणीच्यो क्रीडा दर्शावपी हो चिखल कालव म्हणून ताका गोपाळ काला अशेंय म्हणटात. अंदू 3 दीस गोंय पर्यटन खात्या वतीन ह्या चिखल काल्याचें आयोजन केल्लें. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी खेळां मंत्री गोविंद गावडेन लेगीत ह्या चिखल काल्यांत वांटो घेतिल्लो. समाज वावुरपी तारा केरकर हांणी भाजपा सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. केंद्र सरकारान 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो गाडयो स्क्रॅप करपाचो आदेश दिल्लो जाल्यार गोंय सरकार 15 वर्सां पुराय जाल्ल्या कदंबा बशींचो कित्याक उपेग करता असो प्रश्न ताणें हेळ्यार उपरासलो. कदंबा महामंडळा अंतर्गत खासगी बशी घेवन हो सरकार तांच्या पोटा आड कित्याक येता अशें तारा केरकराचें म्हणणें आसा. पुराय गोंयांत भुंयगत लायटीचे केबल्स घालपाची कामां चालू आसा. ताका लागून लायटीच्या आपालिपाचो लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. हे सगळे लक्षांत घेवन येता त्या 2.5 वर्सां भितर पुराय गोंयांतले विजेचे प्रश्न सुटावे जातले अशें आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिलें. मडगांवां एका कार्यावळी वेळार मंत्री उलयतालो. सरकाराच्यो कदंबा बशी 4 वर्सांनी ज्यो स्क्रॅपाक दितात त्यो बशी खासगी बस संघटनेक दिवच्यो हे खातीर मुख्यमंत्र्याक निवेदन पत्र दिलां अशें खासगी बस संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकारान सांगलें. पयलीं 15 लाखां भितर बशी तयार जाताल्यो पूण आतां ताचें मोल 30 लाखांचेर पावता. हें आमकां ह्या मार्गायेक शक्य ना. ते खातीर सरकारान कदंबा बशी स्क्रॅपाक दिवचे परस बऱ्या दरान खासगी बस संघटनेक दिवच्यो अशें सुदीप तामणकाराचें म्हणणें आसा. शिमला इंदिरानगर वाठारांतल्या रस्त्याचेर घाल्ले बेकायदेशीर गाडे शुक्रारा पंचायतीन मातये भरवण केले. रस्त्यार घाल्ल्या गाडयांक लागून रस्त्याचेर येरादारी करपाक त्रास जातालो. ताका लागून 30 जूना पयलीं गाडे काडचे म्हणून पंचायतीन सगळ्यांक नोटीशी धाडिल्ल्यो. पूण गाडेकारांनी गाडे काडूंक नाशिल्ल्यान पंचायतीन पुलिसांच्या मजतीन रस्त्यार आशिल्ले बेकायदेशीर गाडे काडून ही कारवाय केली. गाड्यांचेर बेकायदेशीर घडणुको घडटाले देखून ही कारवाय केल्या.
बेकायदेशीरपणान कत्तलखाना चलयल्ल्या प्रकरणावयल्यान बाणावलेच्या जोस पर्यटकाक कोलवा पुलिसांनी अटक केला. बेकायदेशीर रितीन बांदून दवरिल्ल्या 5 बैलांची, 4 गायींची आणि एका पाडकाची पुलिसांनी सुटका केली. बेकायदेशीरपणान कत्तलखाना चलयता अशी कागाळ जामावलेच्या ध्यान फाउंडेशन गोशाळेन केल्या उपरांत पुलिसांनी ही कारवाय केली. शुक्रारा गोयचे नामनेचे ज्येष्ठ आदवोगाद मनोहर शेणवी उसगांवकार संवसाराक अंतरले. ते भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तशेंच गोयचे ॲडव्होकेट जनरल आशिल्ले. तांणी पुर्तुगेज कायद्याचो खोलायन अभ्यास केल्लो. ह्या संबंदीत तांणी द मार्वेल हे नांवाचें पुस्तकूय उजवाडाक आयिल्लें. दिवसाचे नुस्तें मार्केट सध्या पेटलां. नुस्त्याची टनसाळ तातूंत नुस्तें म्हारग. गांवठी नुस्त्याचें मोल आयकतकीच कपाळाक कांट्यो पडटात. नाका तें नुस्तें अशें म्हणपाची पाळी विक्रेत्यांचेर येता. सामान्य लोकांनी तर सध्या नुस्त्याच्या मार्केटा कडेन फाट केल्या. खोल समुद्रांत नुस्तेमारीक बंदी आसतनाय व्हडा प्रमाणांत नुस्तें खंयच्यान येता असो प्रश्न विक्रेत्यांनी उपरासला. तरी दिवचलच्या नुस्तें मार्केटांत बांगडे, सुंगटां आनी हेर समुद्रांतलें नुस्तें उपलब्ध आसा. हे नुस्तें खंयच्यान येता ते विशीं नुस्तें मोगी मदीं प्रश्न उपरासला. जाल्यार नुस्तें ताजें आसता असो नुस्तें विक्रेत्यांचो दावो आसा. दत्तवाडी म्हापशेच्या सेंट व्हिटो विद्यालयाची फातराची राखणी वणत रस्त्याचेर कोसळ्ळी. वण्टी वांगडा माडूय पडिल्ल्यान विजेच्यो सरयो तुटल्यो आनी वीज पुरवण बंद जाली. राखणी वणत कोसळिल्ल्यान वण्टीचे फातर आनी माती रस्त्याचेर आयली आनी रस्तो येरादारी खातीर बंद जालो. सुदैवान त्या वेळार थंयच्यान कोणूच वचनाशिल्लो, देखून व्हडली दुर्घटना टळ्ळी. कुडचडेच्या गार्डनात उदक भरून तळे जालां. ह्या गार्डनात भुरगीं सांजे वेळार खेळपाक येतात. ह्या गार्डनाची जापसालदारकी रान खात्या कडेन आशिल्ली, पूण ताचें लक्ष नाशिल्ल्यान अशी स्थिती निर्माण जाल्या. GSIDCच्या प्रकल्पा खातीर संरक्षण वणत बांदिल्ल्यान तें उदक सुरळीत वचपाक वाट ना आनी पावसाचें उदक गार्डनांत भितर उरता. कुडचडे नगरपालिका रान खात्या कडेन उलोवन हो प्रश्न सुटावो करतली अशें उतर नगरसेवक बाळकृष्ण होडरकारान दिलां. जाल्यार हो प्रश्न सुटावो जाता मेरेन पालकांनी आपल्या भुरग्यांक घेवन ह्या गार्डनांत खेळपाक येवचें न्ही अशें आवाहन शिवयोद्धा संघर्ष युनिटचे अध्यक्ष विनेश प्रभुदेसायानी केलां.
गोंय अप्रेंटिसशीप येवजणे खाला 10,000 भुरग्यांची नोंदणी करपाची मोख सरकारान दवरल्या। ह्या 10,000 भुरग्यांक एके वर्सा खातीर खाजगी आणि सरकारी क्षेत्रांत प्रशिक्षण दिवन तांकां रोजगार संद तयार करतले। देखून तरणाट्यांनी राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिपाच्या संकेतस्थळार वचून नोंदणी करची आणि आपल्या आवडीच्या क्षेत्राची निवड करची असो उलो कौशल्य विकास संचालक एस गांवकारान मारला। 15 जुलयाक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ह्या 10,000 अप्रेंटिसशिपाक नियुक्ती पत्रां भेटयतलो। पूण त्या पयलीं जुलयाच्या 1 वेर मुख्यमंत्री ह्या येवजणे बद्दल तरणाट्यांबरोबर संवाद साधतलो अशें गांवकारान सांगलें। गोंय सरकारान कसिनोक लागून जावपी आत्महत्या थांबोवच्यो अशी मागणी काँग्रेसीचो फुडारी जनार्दन भंडारीन केल्या। फाटल्या दिसांनी पुण्याच्या एका पर्यटकान कसिनोक लागून आपलो जीव वगडायल्लो। ह्या घडणुकेत आशिल्ल्या कल्पितांचेर कारवाय करची ह्या संदर्भात जनार्दन भंडारी सयत काँग्रेस वांगडी डीजीपीक मेळपाक गेल्ले। जो मेरेन हो कसिनोचो प्रश्न सुटावो जावचो ना तो मेरेन ह्या कसिनोच्या नादान लोक आपलो जीव वगडावन वतले अशें तांचें म्हणणें आसा। म्हापशा नगरपालिकेची बसका शुक्रारा जाली। ह्या बसकेक सोपो कर ह्या विशया वयल्यान वातावरण बरेंच तापलें। योग्य करार करिनासतना कंत्राटदार सोपो कर वसूल करता अशे आरोप कांय नगरसेवकांनी बसकेत केले। दुकानांची हस्तांतरीत करप, पे पार्किंगाची अंमलबजावणी करप ह्या सारक्या वेगवेगळ्या विशयांचेर ह्या बसकेत चर्चा जाली। हिंदवी स्वराज्याचो भाग आशिल्ल्या गोंयांत शिवाजी महाराजांच्या काळात एक लेगीत धर्मांतर करप वा देऊळ मोडपाची घटना जावंक ना। ताका लागून शिवाजी महाराजांचे गोंया कडेन आशिल्लें नातें इतिहासीक नदरेंतल्यान आयच्या काळांत लेगीत तितलेंच म्हत्वाचें आसा अशें मत इतिहासकार सचिन मंगे तशेंच इतिहास अभ्यासक सर्वेश सिनाय बोरकर हांणी गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक कार्यावळींत संचालक संपादक राजू नायक हांचे कडेन उलयतना उक्तायलें। आपल्या दर एका प्रश्नांतल्यान सरकाराक जाप विचारपी समाज वावुरपी शंकर पळजीचो नवो व्हिडिओ मुखार आयला। नव्यान बांदकाम केल्ल्या पेडणे मालपेच्या महामार्गाचे MVR कन्स्ट्रक्शन कंपनीन उण्या दर्जाचें काम केलां असो आरोप शंकर पळजीन केला। अजून महामार्गाचें उक्तावण जावंक ना आनी पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको घडटात म्हणून पळजीन तिडक उक्तायल्या। महामार्गाचे काम उण्या दर्जाचे केल्ल्या खातीर MVR कन्स्ट्रक्शन कंपनीक काळ यादीत घालची अशी मागणी शंकर पळजीन केल्या।
जुंता हावसाची लिफ्ट परत परत बंद पडटा. बिरेस्तारा परत ही लिफ्ट बंद पडून 2 कामगार आडकून उरले. आयज मेरेन अधिकाऱ्यांचे दोळे उगडना. प्रशासन इतले बेजबाबदार कशें आसूं शकता होच प्रश्न परत परत लोकांक सतायता. कितल्यो कागाळी करून लेगीत आयज मेरेन लिफ्ट सारकी केळिना अशी तिडक लोकांनी उक्तायल्या. कामोर्ली हांगासर येवपी मेगा प्रकल्पाची परवानगी रद्द करपाची मागणी करीत थळाव्यांनी पंचायतीक घेराव घालो. मेगा प्रकल्पा खातीर रस्ते रुंद करपाचे थारायले जाल्यार लोकांचे जागे वचपाची भिरांत लोकांनी उक्तायल्या. मेगा प्रकल्पाक काडिल्ली नोटीस सरकारान फाटीं घेवपाची मागणी कामोर्लेच्या थळाव्या लोकांनी केल्या. माशेलचो फामाद चिकलकालो शुक्रारा जालो. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे तशेंच कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांच्यांनी ह्या चिकलकाल्यात वांटो घेतिल्लो. हो माशेलचो चिकलकालो आतां पर्यटन कॅलेंडराचेर हाडून तांकां पर्यटन मळार फामाद करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. ताका लागून चिकलकालो आतां संवसारभर पावतलो अशें मत मंत्री गोविंद गावडे हांणी उक्तायलां. शिरगांवच्या सरकारी शाळेच्या भुरग्यांनी शुक्रारा दिवचल पालिकेच्या लाखेरे हांगा आशिल्ल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट दिली. प्रकल्पात ओलो आनी सुको कोयर वेगळो कसो करतात, कोयराचेर प्रक्रिया कशी करतात ते विशीं विद्यार्थ्यांनी म्हायती जाणून घेतली. विद्यार्थ्यां वांगडा शिक्षक आनी पालक आशिल्ले. अभ्यासाचो भाग म्हणून शाळेन हो उपक्रम केलो. दिवचलचे नगरसेवक विजयकुमार नाटेकार हांणी विद्यार्थ्यांक येवकार दिवन स्वच्छताय राखपाक दरेकल्यान हातभार लावचो असो उलो मारलो. प्रकल्पातल्या कामकाजाची पळोवणी केल्या उपरांत विद्यार्थ्यांनी लेगीत आपले अनुभव सांगले. दिवसाच्या बाजार संकुल इमारतीची सध्या ओतिकाय झाल्या. ह्या संकुलातले फळ, भाजी आणि हेर विक्रेत्यांसयत ग्राहकांक सध्या पावसाच्या गळटेच्या समस्येक तोंड दिवचें पडटा. उटंगराचो पावस पडलो काय बाजार संकुलात गळटीची मोठी समस्या निर्माण जाता. संकुलात वचत थंय पावस गळपाक लागता. पावसाच्या उदकापासून बचाव करपाक बालद्यो आणि हेर आयदनां दवरपाची पाळी विक्रेत्यांचेर येता. पावसाच्या उदकान भिजून कांदे आणि हेर भाजी पिड्ड्यार जाता अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. हे समस्येक लागून सध्या ग्राहकांनी बाजार संकुलात येवपाचें कमी केलां. हे समस्ये कडेन कोणूच लक्ष दिनात अशी विक्रेत्यांची कागाळ आसा.
आयज सावन 3 जुलै मेरेन हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. उटंगराच्या पावसाक लागून बुधवारा सकाळी लोकजीण विस्कळीत जाली. उदकांतल्यान मार्ग काडत वाहन चलयतना वाहन चालकांक बरेच त्रास जातात. बिरेस्तारा पणजे सयत हेर तालुक्यांत उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान सगळ्या रस्त्यांचेर हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या. दर्यो खवदळिल्लो आसा. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचे न्ही अशी शिटकावणी लेगीत हवामान खात्यान दिल्या. पावसाक कळाव जाल्ल्यान भाजीपाल्याच्या दरांत वाड जाल्ल्याचे दिश्टी पडटा. उक्त्या बाजारांत टमाटाच्या दरांत वाड जाल्या. हेर भाजयेचे दर दुपेटीन वाडिल्ल्यान सामान्य मनशाक त्रास जावपाक लागला. गोंयांत चडशी भाजी पुरवण बेळगांव कर्नाटकांतल्यान जाता, पूण अंदू गोंय कर्नाटक सयत देशांतल्या जायत्या राज्यांनी पावस उसरायलो. जुनाचे पयले 15 दीस गीम सुरू आसा अशें दिसतालें. ह्या काळात शेतकारांच्या पिकांक व्हड लुकसाण जालां. ताकाच लागून भाजयेचे दर दुपेटीन वाडला. जर्मनीच्या बर्लिन शारांत जाल्ले स्पेशल ऑलिंपिक संवसारीक गिमाळे खेळा सर्तीत दोळे दिपकावपी प्रदर्शन करपी गोंयच्या खेळगड्यांक काल उर्बेभरीत येवकार दिलो. आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांनी दाबोळे बदला मोपा विमानतळावेल्यान विमान सेवा सुरू करची हाचे खातीर सरकार तांचेर दबाव हाडटा अशें काँग्रेसीन आरोप केला. सरकाराच्या ह्या दबावाक बळी पडून विमान कंपन्यो मोपार गेल्यो जाल्यार दाबोळी विमानतळ अशें कितें असो प्रश्नूय काँग्रेसीन उक्तासला. सरकारान कांय जावोय पोसल्या. GMR हो तातूंतलोच एक. ताका पोसपा खातीरूच सरकारां ही नाटकां करता अशें काँग्रेस म्हणटा.